सालसेत अपडेट. आज मडगांव म्युनिसिपालिटीचे मार्केट ट्रेडर्स आणि पिंपळपेडार एक मीटिंग घेतली आणि तांणी डिसिजन घेतला की फाल्यां म्हणजे जुनाचे पयलीं सावन ते मार्केटान जी शॉपां आसात ती ओपन करूंक सोदतात. कित्याक ते म्हणटात जेन्ना तेजी शॉपां बंद आसतात पूण ज्यो वस्तू ते शॉपाचेर विकतात ती आतां बाजारान खंयसरूच मेवतात, जावं फुटपाथीचेर, जावं रस्त्याचे सायडीन, जावं हेर खंयच्याय नाक्याचेर. सो ते म्हणटात आमी शॉपां बंद दवरून कितें फायदो. सो आतां तांणी डिसिजन घेतला फाल्यां सावन ते म्हणटात आमी मार्केटांतलीं सगळीं शॉपां ओपन करतले. हेजेर जेन्ना आमी चेअरपर्सन लिंडन पेरेराक विचारलें, लिंडन पेरेरा म्हणटा हें डिसिजन कलेक्टरान घेवपाचें. सो फाल्यां आमकां कळटलें, म्हणजे जुनाचे पयलीं कळटलें हे मारगांव म्युनिसिपालिटी मार्केट ट्रेडर्स खरेंच शॉपां ओपन करतात वो ना ती. आयज मडगांव शारान आदर्श स्कुलाच्या हॉलान डेप्युटी सीएम बाबू आजगांवकर हाणें टिका उत्सव हो कोविड वॅक्सिन दिवपाची सेंटराची सुरवात केली. ताणें सगळ्या मडगांवकारां लागीं मागलां जाता तितले बेगीन सगळ्यांनी ही कोविड वॅक्सिनां घेवची म्हूण. आयज मारगांव पाजीफोंड कब्रस्तान मेंबर्स आनी PWD ऑफिशियल्स हांची मिटींग जाली. PWDन आयज सावन कब्रस्तानाचो रस्तो जो पेड्यार जाल्लो तो रिपेर करपाक सुरवात केल्या. तशेंच तांणी कब्रस्तान मेंबर्साक आश्वासन दिलां की बाकीची डेव्हलपमेंट आनी ब्युटिफिकेशन कामां जी आसात ती नोव्हेंबर म्हयन्यान सावन सुरवात जातली म्हूण. शिमलो मायनिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी हांणी अंडर CSR 2 ॲम्ब्युलन्स डोनेट केल्यात, एक फातोड्डाक आनी एक मडगांवाक. दोनूय ॲम्ब्युलन्सी BJPची मंडल हँडल करतले. चांदोरकारांनी पावसाच्या आदीं आपल्या गांवांतली गार्बेज कलेक्ट करून चांदोर गांव साफ केलो. सुमार 25 बॅगां गार्बेज कलेक्शन करपाक आयली. गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आयज 30 पेशंट्साक ॲडमीट केले जाल्यार 15 पेशंटांक डिस्चार्ज दिली. हॉस्पिटलांत सुमार 250 आनी 2 पेशंट आयज कोविड ट्रिटमेंट घेतात. आनी आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 316 बेडां खाली आसात. ही जाली सालसेताची अपडेट.